मिडिया मणकाम मोतियाम जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. लंडन एक्सप्रेस माळेंतल्या मणकामोते कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. ह्या युकेच्या देशांत आमचे जायते कलाकार आसात. ह्या कलाकारांनी आमचो पालक सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केला. तांच्या लागीं थोडी भासाभास करुया. तांचे विचार तुमच्या मेरेन हांव हाडपाचो प्रयत्न करता आसतनाच आयज खेरीतपणी ह्या युकेच्या देशांत फ्रांसीस दे मुंगोल हाच्या उद्देशी म्हाका योग जालो म्हणटच सुरवेक हांव ताचेच लागीं थोडी भासाभास करता आनी ताचो तियात्रांतलो वावर हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. फ्रांसीस बाब आयच्या मणकामोते कार्यावळीत खेरीतपणी तुका माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं तुका तेवतोन बाब आनी तुकाय म्हजो ह्या लंडनच्या शारान उणीत येवकार. देव बरें करूं. खरेंच फ्रांसीस युकेच्या देशांत आयल्या उपरांत खूब बरें दिसलें आनी खेरीतपणी तुज्या सांगाताक कारण थोड्या दीस आदीं एक तुजें कांतार बरेंच फामाद जालां. तुकाय उगडास आसतलो. म्हाका उगडास आसा. म्हाका दिसता हें म्हजें कांतार हिंगा युके पासून आमची गोंयकारां धाकलीं भुरगीं पासून ताज्या कांताराचें नांव जाणात आनी जें कांतार जावन आसा कालींतलो पडलो उज्यान. फ्रांसीस म्हाका उगडास आसा हें कांतार तुवें पयलेंच कंपोज करून ह्या लंडनच्या शारांत जे तियात्र जातात त्या खंयच्या तरी तियात्रांत फुटलेलें. हय तेवतोन बाब हें कांतार हांवें लंडनाक बरयलेलें आनी लंडनच्या तियात्रान हांवें पयलें पावट मोडलेलें. ह्या तियात्राचें नांव जावन आसा दायज आनी ह्या तियात्रान म्हाका ह्या कांताराक स्पेशल जायतो लोक पळोवन येतालो ह्या कांताराक लागून आनी हें कांतार इतलें हिट गेलें म्हाका कितलेच पाटी आपयताले ह्या कांताराक आनी हय उपरांत हांवें चिंतलें हें कांतार लोकांनी म्हाका जायत्या लोकांनी म्हाका फोन करूंक म्हाका म्हणूंक लागले प्लीज हो विडियो कर आनी जाता तितलो बेगीन युट्यूबाचेर अपलोड कर म्हणून. हय पूण त्या आदीं आनीक एक हांव जाणा जेन्ना तूं हें कांतार म्हणटालो तेन्ना ह्या कांताराचो धाकटो पीस रेकॉर्ड जावन तूं स्टेजी वयल्यान सकयल देंवच्या आदीं म्हाका पावलो आनी हांवें तुका तो वॉट्सॅपाचेर धाडलो आनी हांवें तुका फोन केलो. हय हांव जाणा. हांव स्टेजीर सावन सकयल ग्रीन रुमान पावच्या आदीं म्हाका तुजें वॉट्सॅपाचेर फोन आयलोलो आनी तुवें म्हाका सांगलें परबी तुका म्हूण म्हाका विश केली तुवें आनी हे कांतार तुवें म्हाका त्याच टायमार म्हाका कांतार धाडलें. तर हांवें तें म्हाका खबर ना तुवें कितें धाडलां तें पळोवपाक हांवें पळयल्यार म्हजें कांतार हांवें म्हटलें कशें जावं येता हांव आजून ग्रीन रुमान पासून पावोंक ना. तर म्हाका दिसता ह्या टायमार जायत्या लोकांनी हें कांतार रिकॉर्ड केलेलें कित्याक जायत्या जाणांक आवाज जाल्लो हांव हें कांतार म्हणपाचो आसा म्हणून. तर हे कारणाक लागून हें कांतार तुका पयलें पावलें. हय आनीक खरेंच हेच कुशलकायेन म्हाका दिसता जायत्या लोकांनी तें कांतार एकामेकाक धाडलें. त्या उपरांत तें कांतार तुवें रिकॉर्ड करून युट्यूबाचेर अपलोड केलें. त्या उपरांतचें जें कितें घडलें ताचेर तेतून बाब हें कांतार हांवें युट्यूबाचेर घालतकच म्हाका विदीन
3 वरां 4 वरां मेवते हे कांतार 15,000 सुमार लोकांनी व्यू केले. तर हे इतलें हांवें हेज्या पयलीं जायतीं कांतारां घातल्यांत, पूण इतलो एक 4-5 हजार जावप म्हणल्यार तुका म्हयने लागतात. पूण हे 4 वरां बोने हांवें 15,000 लोकांनी व्यू केले. आनी हें पळोवन म्हाका इतली खुशालकाय लागली. जायत्या लोकांनी म्हाका कॅनडा, UK, आमच्या अरब देशांत कुवेत, दुबय, सावदी सोन जायत्या लोकांचो म्हाका फोन येयलो आनी म्हाका लोकांनी परबी दिली हे म्हज्या काळजीदारपणाच्या वावराक. आनी वय आनी हांव आतां ते विवांचेर नदर मारून गेल्यार आतां हे कितलेच मिलियन जालेले आसात व्यू. म्हज्यान एक म्हणूंक येता खंयच्याच कांताराक कोंकणी आजुनूय खंयच्याच कांताराक इतले व्यू जावंक ना. होय फ्रांसीस, हांव जाणा जे भशेन हें कांतार तुवें अपलोड केल्या उपरांत लाखांनी ताचे व्यूवर जाले. आनीक हांव पळयतालो म्हज्या सांगाताक वावुरपी थोडे भुरगे वो व्हिडियो तुवें जो केलेलो तो डावनलोड करून दुसऱ्यांक शॅर करताले आनीक व्हडल्यान तो वाजोवन एकामेकाक सांगताले. म्हणटच हे भाशेनूय ताची जायती परगटणी जाल्या. तर ह्या कांताराचो जो विशय आसलो ताचेर थोडे भोव आमच्या ऑडियन्साक. आयज साबार म्हाका दिसता 125 वर्सां आमच्या ह्या तियात्राच्या इतिहासान असले घडोवंक ना जे आमी पालकार फाटीं पळयलां. तें जायत्या जाणांक वायट दिसलें आनीक जायत्यांनी प्रुडंट मिडियाचे उद्देशी सगल्यांक म्हायती पडली कितें घडलां त्या पालकाचेर. आनी हें पळोवन जायत्या कोंकणी मोग्यांक आनीक तियात्रिस्तांक पासून एकदम व्हडली दूख जाली. आनी तेन्ना तेवतोन म्हाका जायत्या जाणांचे साबार लोकांचे साबार आर्टिस्टांचे म्हाका फोनाचेर फोन येवंक लागले आनी म्हाका म्हणूंक लागले मंगूल बाब जरी तर तुजे लागीं घडटा जाल्यार हेजेर एक कांतार करून व्हिडियो तूं युट्यूबार घालूं. तर मागीर हांवें चिंतलें ह्या कांताराचो थोडो आनीक सारकी खबर काडून म्हायती काडून हें कांतार बरोवं आनी हांवें रोखडेंच तें कांतार तयार. फ्रांसीस बाब, अजुनूय म्हाका दिसता थोडे लोक उरल्यात आसतले हें कांतार आयकुपाचे. आमच्या ऑडियन्साक तुवें 2 लायनी म्हणत जाल्यार अदीक बरें जातलें. सोज मोतालोय तूं आपूण हुशार पावलो म्हणून स्वर्गा राजान कोंकणी पालकाचेर येवन कितें करूंक जाता म्हणून तुज्यान वायट कोतुबाचे पावंडे चोडोन कायलींतलो उसळून पडलो उज्यान शेवटाक सगल्यांक तुवें दाखयलें कांयच ना म्हूण तुज्या बेजान. पॉलिटिक्स कांतरांनी आमदार मोटऱ्याचे तुवें काडले फोन मुखामोळार काडूंक पळोवन पळोवंक तुजें जायना सोंड बायलेक पालकार धाडून डायरेक्टराचें फोडलें तोंड सोज मोताय नंबर 1 तसोच गोवा शाराचो जेम्स बॉन्ड. फ्रांसीस बाब, आयज मेरेन तुवें कितलीं कांतारां बरयल्यां? तो म्हाका दिसता 80 कांतारां हांवें बरयल्यांत, इन्क्लुडींग हांवें 2 CD हांवें रिलीज केल्यात आनी त्या भायर UK सगळ्या तियात्रांनी हांवें भाग घेवन कांतारां म्हणल्यार बरे सोलो, दुवे, ट्रियो आनी तशेंच हांवें जायत्या दुसऱ्यांकूय हांवें बरोवन दिल्यात कांतारां. जी कांतारां तूं UK एका तियात्रांत म्हटले उपरांत ताचे कितले शो जातात? UK चडशे शो 5 वा 6 शो जातात आमचे लोकल तियात्र आनी भायले देखून येयल्या 6-7 इतलेच. आतां दुसरो नवो तियात्र आयल्या उपरांत तें कांतार पोतून तूं आपोवता? ना ना तेवतून बाब होच प्रॉब्लेम जाता आमच्या जरी तर गोंया हे कांतार काडीत जाल्यार तुवें तुका 100 पाटी 100 शोवान म्हणूंक मेवता तियात्रिस्तांक एक कांताराचेर तांकां जायतो फायदो आसता. पूण हिंगा आमी एक तियात्रान एक कांतार कोत्तात आनी 3-4-5 शोवांक शो जाले म्हणटच तें कांतार आमचें
बंद उरता. होय उपरांत तुमकां नवें कांतार काडून दुसऱ्या तियात्राक नवें तयार करचें पडटा. युकेच्या देशांत दर एक आयलोल्या तियात्राक तुका कांतार म्हणपाची संदी मेळटा. होय चडशी म्हाका संदी मेळटा दर तियात्रांनी. पूण एक तियात्रान हांव ती संदी घेयना कारण म्हज्या कामाक लागून म्हजें काम पयलें गरजेचें आनी म्हजी शिफ्ट 4 on 4 off आसता आनी चडशी सॅटर्डे संडे म्हाका केन्ना शिफ्ट आसा जाल्यार ती म्हाका हॉलिडे घेवंक मेळना. तर हांव मागीर तांकां फोन मारून सांगता ह्या शोआक हांव वाचचो ना म्हणून. आनी जेन्ना हांव कांतार म्हणटा सोलो त्रियो म्हणटा तितलें तांकां आगोड जायना आनी कोणाक घालपाक. जरी तर हांव पार्टीन एक्टींग करता जाल्यार तांकां ते त्रास जावपाचे. तुवें केन्ना पार्टीन एक्टींग करूंक ना? तेतून बाब हांवें युकेक करूंक ना पूण हांवें गोंयांत केलां. जेन्ना हांव म्हज्या भुरगेपणीन हांव पिलार बोर्डिंगांत शिकतालो. पिलार पोप जॉन 23rd हाय स्कूल केपें ह्या बोर्डिंगांनी हांव तियात्र बरोय म्हजें ओन तियात्र बरयतालो आनी हांव एक्टिंगूय करतालो. तुवें कितले सुमार तियात्र बरयले? तेतून बाबा हांवें 4 तियात्र बरयले. 4 तियात्र बरयल्यात म्हाका उगडास आसा जाचें नांव गुटाची बाटली, माय, दोग बाव तातूंत आनीक तियात्र पूण म्हाका त्याचो नांवाचो उगडास येना. ह्या तियात्रांनी तूं कांताराय म्हणटालो आनीक भुमिकाय करतालो? वय तेतून हांव ह्या तियात्रांनी भुमिका मेन भुमिका हांव करतालो आनी तशीच कांतराय हांव म्हणटालो. आनीक हें इस्कॉल लायफ चडशे ते तियात्र आसले कॉन्सर्ट टायप कळ्ळें तुका. आनी आमचे सगळे इस्कॉलांतलीं भुरगीं आमकां एक्टींग करतालीं. आनीक हाचे आनी खंय तरी प्रयोग करपाचो केन्ना तरी प्रयत्न केलो? तेतून बाब खरें म्हटल्यार हो बरो विचार तुवें केलो म्हाका. आतां हांवें एक तियात्र बरयला आनी म्हजो कंप्लीट जावचो जाला पूण ह्या तियात्रान म्हाका असली दाखोवन करूंक जाय ह्या पयलीं केन्ना दाखोवंक ना कोणें आजुनूय. पूण हाका जायतो वावर आसा दुसरेच तरेचो तियात्र. हांव सद्दां जायते फावटी हांव भियोन फाटीं सोदतां हो तियात्र म्हजे लागीं जायत गाय हो हेजो उखोल जायत गाय हेजो खर्च करूंक जायत गाय म्हजे लागीं. पूण म्हजी बायल जाजमिना म्हाका सदांच सपोर्ट करता. तूं वच फुडें आपूण आसा म्हण तुजें सांगता. पूण तेतून बाब जरी तर ह्यो म्हज्यो सिनोऱ्यो हांव सक्सीड जालो जाल्यार म्हाका जाय तशें दाखोवंक म्हाका दिसता. म्हाका गोंयांच न्हू जायतो दुसरो सोमोवती संवसार पासून वळख जातली संवसाराची. बरेंच हांव मागतां तुजो वावर फळादीक जावं. आमचे जे ऑडियन्स आसात ते तुजी कांतारां तांकां खूब आवडटात म्हणटच आनी एक कांतार गोमले. देवान संवसार रोचून जायत्या तोरेची केल्या झाडां तशेंच त्या झाडांक गिन्सां तोरेची दिल्यात पळय फळां. थोडीं फळां ती वायट थोडीं फळां बरीं कित्याक केल्या हें सगळें रोचून देवान मनशाच्या हातान दिलां. तोरेचीं झाडां गोंया आमच्या आसात सोबिताय हाडटा. थोड्या झाडांचो आमी उपयोग तांचो करून वखदां कोत्ता. जायतीं झाडां आसात मोदें तांचें करून गोरां बांदता. पूण गोंयचें चड मोलादीक तें झाड तो माड वता. फ्रांसीस तुवें फकत ह्या युकेच्या देशांत कांतारां म्हटल्यार काय तुका गोंयाकूय केन्ना तरी कांतारां म्हणूंक शोक मेळला? तेतून बाबा गोंया म्हाका हांव नाचलां तियात्रांनी. म्हाका 4 वा 5 तियात्रांनी हांवें कांतारां म्हटल्यात. पास्काल रॉड्रिगीस, अनिल कुमार, सुको दे सांता क्रूज आनी गांवठी जायते तियात्रांनी हांव नेसलां. पूण तरी आसतना म्हाका जायते कलाकार म्हाका आपयतात गोंया. जरी तर हांव गोंया गेलो जाल्यार ते म्हाका आपयतात तियात्रांनी कांतारां म्हणून. पूण म्हाका जेन्ना हांव वयता फकत 2 विकांक म्हाका तो टायम मेळना देखून हांव
तितून भाग घेयना. खरेंच फ्रांसीस, म्हाका आयज संदी मेवली ह्या युकेच्या देशांत जे कंपनीन तूं काम करता ते कंपनीचे आमी लागसारच आसात. आमकां फाटल्यान तुजी कंपनी दिश्टी पडटा आनी ती पळोवन आमी खूब खुशाल जाले. कामाक लागून आमकां आमचें पोट भरूंक आमकां काम करचेंच पडटा आनी देखूनच आमी थोड्या वस्तू पासून आमकां पयस रावचें पडटा. म्हाका हें जाता तेतून बा म्हाका इतलो मोग आसा तियेत्राचो. हांव चडशीं रातचीं कांतारां बरयता. म्हज्या लागीं दिसाचें जायना. हांव रातचो उठोन 1 2 म्हजी बायल म्हजे सारकी बेजार जाता. हांव उठ्ठा 1 2 रातचो उठ्ठा आनी वयता आनी कंप्युटराचेर बसता आनी हांव कांतरां बरोवंक लागता. तेन्ना म्हजी तकली शांती आसता आनी म्हाका बरी येवजण येता कांतरां बरोवंक. आनीक पूण तेवतोन बाब अरे पूण आनी कितें पूण म्हणजे जेन्ना तूं ह्या युकेच्या देशान आसा तेन्ना तुका ह्या तियात्रांनी कांतारां म्हणूंक मेवता. तेच भायर गोंयचे तियात्र हांगासर युके येतात तातूंतय तुका कांतारां म्हणूंक मेवता. वय तेवतोन बाब हांव जितले तियात्र गोंया सावन येता तितल्या तियात्रांनी हांव चडशे कांतारां म्हणटा. आनी एक तियात्रान म्हाका कांतारां म्हणूंक सोग मेवना. तुका सांगलां हांवें पयले म्हाका म्हणटच जे भाशेन तुका ह्या युकेच्या देशान वळख आसा तशी तुजी गोंयांत तितली वळख ना आनी आसा. म्हाका गोंया माचेर तितली वळख जावंक ना. पूण म्हाका वळख जाल्या म्हज्या कांतारां युट्यूबाचेर पळोवन म्हाका जायती वळख जाल्या. पूण गोंयांत म्हाका दिसना तितले. हय पूण ह्या उपरांत जेन्ना तूं तियात्र तुजो स्वताचो काडटलो आनी गोवा लोकां मुखार हाडटलो तेन्ना झेरूल तुका वळख जातली आनी आयच्या ह्या कार्यावळी उद्देशी झेरूल वळख जातली. फ्रांसीस बाब, आमी तुज्या सिडीचेर उलोवंक सुरू केल्ली पण मदेंच हांवें खंय तरी तुका दुसरे वाटेन व्हेलो. तुवें म्हटलां की तुवें 2 सिडी काडल्यात. ह्यो ऑडियो सिडी काडपा फाटलें कारण कितें? तेतून बाब तुजो प्रश्न एकदम टफ. खरें म्हटल्यार हांवें पयली सिडी काडली ती येशुआ आनी ही हांवें काडलेली बरयलेली कांतारां 2005 ह्या वर्सा. आनी ही म्हजी पयली सिडी देखून म्हाका कोण सोतमान नासलें. हांव कांतारां बरयता आनी कांतारां म्हणटा म्हणून तितलो. आनी चड करून म्हजी फामील, म्हज्यो भयण्यो, म्हज्यो माय, म्हजो भाव म्हाका हांसोंक लागली. हांव ही सिडी काडून गोंया वेताना म्हाका हांसोंक लागली. कितें तूं सिडी काडटा आनी कोण म्हणटले रे कांतारां? हांवें म्हटल्यार दुसरे एक्टर आहा जायते. हांवूय म्हणटा आनी दुसरे आहा एक्टर. आनी ते सिडीन सुको दे सांता क्रूज, टोनी दे रिबांदार, आन्सेतो, लोना बरे एक्टर्स हांवें घातलेले आनी हांवें 3 कांतारां म्हटलेलीं तितून. आनी म्हाका हांसोंक लागली म्हजी फामील सगळी आनी म्हजी खेबडां करूंक लागले. आनी हांव गेलो तरी आसतना दीर आदार एकलोच गेलो आनी सिडी काडली. सिडी काडटकूच म्हजो कुन्याद गोंयां आसलो म्हाका मेवलो. म्हजी व्हडली भयण आनी म्हजो कुन्याद सेबी रिबेलो तो म्हाका मेवलो गोंयां आनी म्हजी सिडी आयकोंक येयलो. रिलीज केलेली पयली रिलीज करचे आदीं म्हज्या घरा येयलो आनी म्हजी सिडी आयकली तेणी. मायन तेणी सगळ्यांनी बराबर आयकली आनी म्हजी कांतारां आयकून ती सगळीं दुकानी रडोंक लागलीं. कारण कितें? खोशेचीं दुकां हांवें केन्नाच पळोवना. म्हजो कुन्याद रडटा तो रडटाना. पूण हें येशुआ हें नांव कशें आयलें? तेतून बाब येशुआ हें नांव हें म्हजें मेन कांतार त्या सिडीन जें हांवें बरयलेलें जेजूचेर आटापलेलें. जेजूचें नांव आमी म्हणटात न्हू क्रिस्तांव जायते पावटी सगळ्या धर्मांनी जिजस जिजस जिजस. पूण जेन्ना हांवें बायबल वाचलो ओल्ड टेस्टमेंट वाचलेली तेन्ना म्हाका जेजूचें नांव जिजस म्हणून मेळोंक ना. ताजें नांव म्हाका येशुआ म्हणून मेवलें. आनी त्या नांवाक एक अर्थ आसा. त्या नांवाक येशुआ म्हणचे इंग्लिशीन म्हणटात ताका एक्चुली हिब्रून येशुआ म्हणचे तें ट्रान्सलेट करीत जाल्यार ताजो अर्थ जाता सल्वेशन. तर ताका दोनया बापान ताका नांव दिलेलें विचून काडून येशुआ म्हणून. आनी देखून सगळो लोक ताका जेन्ना लोक ताका म्हणटात
जिजस जिजस आनी म्हज्यात मोतीन विचार जालो ताका जिजस कित्याक म्हणटात नेम कॅनॉट बी ट्रान्सलेट म्हज्या हिसपान नांव तुज्यान केन्ना ट्रान्सलेट करूंक जायना ना पूण आतां पेद्रू आसा तो पिटर जाता तेंच तेकाच लागून तेकाच लागून हांवें निचोव केलो ते लोकांच्या मनान घालूंक नेम कॅनॉट बी ट्रान्सलेट जे सुर्गेच्या बापान जेजू येशुवा म्हूण नांव दिलां तें ताका त्या नांवांक अर्थ आसा सल्वेशन आनी पूण तें नांव आमच्यान ताका दिवंक जायना जेजस म्हणून ताका आमच्यान बालतीम दिवंक जायना सो ह्या कारणाक लागून हांवें हें कांतार बरयलेलें आनी हें कांतार म्हजें रिलीज जातकच सगल्यांनी इतलें मानून घेतलें तुका सांगनाका तेवटोन बाब सगल्या पाद्रींक पासून हांवें ही CD वांटलेली फुकट दिलेली आयकून आनी सगल्यांनी म्हाका हे कांतार आयकून सॅल्यूट मारलो तुमकां ह्या कांताराचो उगडास आसा सगळीं म्हणटात आतां आमकां ना म्हणटच ते कांतार देवान संवसार रचून दिलो आमच्या हातान आदां वेवेक रोचली जिवंक ताणी सांगातान बागीन साबार फळां दिली मारूंक भुगतान सदांच खुशाल रावा दिवून म्हाका रेस्पेद मान फ्रांसीस तुज्या आंगांत जायते गूण आसात म्हणटच तुज्या कुटुंबांत कोणाक तरी हे गूण आसात वो आसले म्हणजे तियात्रीस हय वय हांव तेन्ना 9-10 वर्सांचो आसतना म्हजी भयण तियात्रान नाचताली बोयराच्या तियात्रान नाचताली आनी पॅट्रीक दोरादो AM पाशिको हांच्या तियात्रान म्हजी आनी तशीच प्रेम कुमार हाच्या तियात्रान म्हजी भयण नाचताली म्हजे भयणीचें नांव एक्चुली फातिमा पूण ताका बोयरान नांव दवरलेलें पालकाचेर जिना म्हणून आनी ती इतली बरी गायनां गायताली आनी पार्टीन बी तेचे एक्टींग एकदम खोडेगान करताली आनी बरी फामाद जालेली तूं जाणा आसतलो तूं बोयरान आनी ताज्या बाच्यान आनी म्हजे भयणीन एक कांतार म्हणलें तुका उगडास आसा पळय पळय वयर पळय कावडो पिलाक घेवन वयर पावलो कावडो पिलाक घेवन पावलो पूण कोंबेक व्हरोंक कोलो येवन उबो राव हें कांतार बोयरान म्हज्या भयणीच्या सांगाताक म्हटलेलें तुजी भयण आजूय तियात्रांनी नाचता ना तेवतोन बाब ती आतां नाचोना ती आतां सोडल्यार जायतींच वर्सां जालीं जेन्ना ती गोंयांत गाल्फाक कामाक गेलेली तेन्ना सावन तेणें तियात्र नाचपाचें बंद केलेलें म्हाका उगडास आसा ही CD तुवें ही कांतारां तुवें 2005 तयार केलेली अशें म्हटलां हय येशुवा CD हय त्या उपरांत तुवें ही कांतारां रेकॉर्ड केली आनीक ह्यो कॅसेटी ह्यो CDs ऑडियो CDs तूं जायते जाणांक दितालो तातूंत तुवें म्हाकाय ती दिली म्हणजे तुका उगडास आसचो ना म्हाका उगडास आसा हांवें तुका दिलेलें खंय तरी एका तियात्राक आमी बरोबर आसले आनीक तियात्राची रिहर्सल चलता आसतना तुवें पावलो आनी थंय आमची भेट जाली आनीक त्या CDंत खरेंच तुवें एक वेगळे तरेन तातूंत प्रेजेंटेशन केलां दुसरे आवाज तातूंत तुवें दिल्यात आनीक ही CD चालू जाता तर हातूंत बरीं कांतारां आसात एक फातराचेर तातूंत एक कांतार आसा अशें म्हाका दिसता वय तेवतोन बाबा हे म्हजे CDन म्हटलां येशुवा CDन म्हजें पयलेंच कांतार फातराचेर हांवें बरयलेलें तें कांतार आमच्या ऑडियन्साक आयकूंक दिवंक हांव मागतलो नो प्रॉब्लेम दाखयता तुका एक वेस एक कोरस म्हाका उगडास ना सिनाय दोंगराचेर वचोन मोइजेसान 2 फातर हाडलेले त्या फातराचेर रोचणारा बापान दामेत बुरोयलेले संवसारान कोणूच आजचो ना ते कायदे सांबाळू त्या रस्त्याचेर चल्लेले मोइजेसान पोरजेक पळयतगोच राग येवन जमनीर मारून फोडलेले कोरेंच तो फातर ओजापाचो फातर संवसारांतली कसली वस्त तुका करूंक जावची ना सोर
रुपे भांगार दिया मात आसन या फातरा भितर संवसारांत तूं वळतो ताय एक दौलतीचो कुंवर. फ्रांसीस बाब, गोंयचे तियात्र आणि UK जातले तियात्र त्याच लेवलाचे आसात? वयते वचोन बाब म्हाका जाल्यार कांय डिफरन्स लागोना, कारण गोंया सावन जायते तियात्रीस आयज UK आयलेले आसात, बरे बरे तियात्रीस, आनी तेवूय जायत्या तियात्रांनी आमकां सॅटर्डे संडे कामाक लागून जायते आगोड जाता, पूण ते आपले वेळ पिड्यार करून ह्या तियात्रांनी भाग घेता. म्हणजे ते काम करता आसतना ह्या तियात्रांचो खान मारून वावर करता. होय होय, खरेंच बरी गजाल, आनी ह्या खिणांत हांव तांकां शाबासकी दिता. हांवूय तांकां जायती शाबासकी दिता तियात्रान बाब. तसोच आमचो कायतान ब्रागांजा जायतो वावुरता ह्या तियात्रांक लागून. जे तियात्र गोंया सावन येतात, जे तियात्र आमी हांगा करतात, तो आपलो मोलादीक वावर आमकां दिता. खरेंच कायतान ब्रागांजा, आमी तुका शाबासकी भेटयतात, कारण तुवूय हे तियात्र प्रमोट करूंक वावुरता आनी तुजो ताका हातभार लायता. फ्रांसीस बाब, खरेंच तुवें म्हाका उलो मारलो आनी हांव ह्या UKच्या देशांत पावलो. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव तुका काळजाचे भलायकान देव बरें करूं म्हणटा. तेतून बाब तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं, आनी तशेंच म्हज्या आनी सगळ्या आमच्या UKच्या कलाकारांच्या नांवान हांव तुका आनी प्रुडंट मिडियाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच लंडन एक्सप्रेस ह्या कार्यावळींत तुमी म्हज्या बरोबर रावले, आनी हे कार्यावळींत थोड्या कलाकारां बरोबर म्हाका भासाभास करूंक मेवली. त्या पासत खेरीतपणी तुमकां सगळ्यांक दिनवासता. आनीक फ्रांसीसा सांगाता आयची माणकामध्ये कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदियोस. सूट बूट घालून येतोच पालकाचेर एकदम पोजिसांव ओर तुज्या काठांनी उबारून तुज्या माथ्यार घेतला वचें. कोंकणी पालकाक वखमान केलो नांव विबाडलें तेच रिस्ताचें. नको कोण तुजें सावंड बॉक्स फोडीत जोतें घेवन चामड्याचें. आंजाचें रूप दाखोवन देंवचाराच्यो कोन्यो तूं आदाडटाय. एका मोत्र्याक तासताय, दुसऱ्या मोत्र्याक ताय कुंपारपण कोत्ताय. दुसऱ्याच्या आंगारची खोल मारून आपले फामिलीक पोसताय. तुजे तेक सांगाती पयस रावन बोटान दाखोवन आसताय. तें सोत सांगोत तुज्या तोंडार जायत्या जाणांक लागता कोळवा. ऑडियन्सांनी मारून धांवडायले पालकार चडलेल्या गाडवा. वॉकआउट घडोवन दुकानी पडले तेगूय तुजे बोडवा. आतां मिकी मावस जेरूल खावयता तुका बेडशेलो हलवा.